सगळ्यांक नमस्कार. आता परब पुराय मागशी येता आसची परब म्हण कुडले आमकां स्वीट्स जावू का ते देवा नैवेद्य आशा पुरो एक एकड तेकड कोणाक वांटूचे आशा पुरो एक घरकड गेस्ट येता आशा पुरोची ते स्वीट्स आमी भायर दुखून हाडनातिले सिंपल जावन घरकडे केल्यार कशी म्हूण आज एक स्पेशल हेल्दी स्वीट्स हांव तुमकां कशें करचें म्हूण एक सांगून दिता. बरी 3 इंग्रेडियंट्स भितर 15 निमिश भितर करचे. आता हांव 2 चमचे तूप हुन केले चिके दाटू कायली पुड काण घेऊ का 2 चमचे तूप 2 टीस्पून 2 चमचे म्हळ्यार हॉट स्पून न्हय 2 टीस्पून तूप काण घेवन तांतूं भितर नट्स कसं जावं का तुमकां ते द्राक्ष की काजू की आनी विंगड कसले जाय जाल्यार ते भाजून काण घेवचे. आनी पळयाची हेच आतां हांव सांगून दिवचे दाट फोवाचे शिरा कितले सिंपल आसा पळयाची आनी कितले हेल्दी पळयाचे. आता ते नट्स काण घेतले कुडले वो दाट फोव तांतूं काण घेवचे. हाजे मेजरमेंट हांव सांगता वता मध्येन तो व्हिडिओ कडेयता नाका पळयात तुमी. आतां हांव हांगा 2 कप फोव काण घेतला म्हाका 2 कपाचे शीर जावं का हाजी 2 कप दाट फोव पातळ फोव न्हय हे ते तुपा भितर घालून लो मिडियम उज्जारी एक चिकी लाईट गोल्डन कलर येता भाजून घेवचे. निवली कुडले मिक्सरान घालून पिट्टी करचे. आतां हाका हाजे हळताचे उद्दा दवरका ते कशें म्हळ्यार आतां आमकां कप्पां घालून स्पुनान खावचे जाल्यार 1 कप फोवाक 1 कप उदक तेच आमकां कट्ट करून म्हळ्यार अशी शिरा पीसस करचे वय म्हण जाल्यार 1 कप फोवाक 1/4 कप उदक ते मेजरमेंटार उद्दा दवरचे. आनी ताका जावका जाल्यार गोड तशीची मिडियम स्वीट जावका म्हण जाल्यार 1 कप फोवाक 1/4 कप गोड पुरो ना जाल्यार 1 कपाक 1 कप मेजरमेंटार गोड घालचे. आतां ते गोड घालून हे उदकांत घालून हे खतखत येवका खतखत म्हळ्यार हाका पांक काडूं ना सरी पाक न्ही म्हण पुरो म्हणटा पळय तशी पुराय कसले काडूं ना हे गोड जस्ट उदकांत घालचें न्ही लायकून खतखत ओडचे म्हळ्यार ते गोड खिरल्यार जालें. पक्कने आमकां हे गोड्डां भितर पातोर जेवो गली कसले चिकोल जेवो आसवय म्हण दिसतवय म्हण जाल्यार जस्ट पळय इतले हे गोड खिरले कुडले हे घालून घेवचे. पळय मिगेल हे गोड क्लीन आसा आनी तुका कसले म्हाका माती कसले दिसना. आतां हे क्लीन घालून जाय जाल्यार काण घेवयेत. आतां हे उदक खतखत येयले कुडले आमी ती पिट्टी करून दवरलेली फोव आसा पळयाची ते थोडे थोडे करून घालका एक पंत रोखोवचे ना जे रोखयले कुडले ते गूळ जाता तेन्ना मागीर चिके कश्ट जाता चाळूक ते पळय थोडे थोडे कारण आमी रुलां फण्ण घालतना पळय मुंबय रुलां फण्ण घालतना थोडो थोडो घालता पळय तशी थोडे 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 पिट्टी करून घालून घेवन आमगेले ते हळताचे फोवा पिट्टी आनी तो पुर्ती घालून घेवची. या ते पुरो गेला आतां आमकां ते पातळशी दिसता ते होडना ते आतां आमी ताका एक 2 निमिश धांकून दवरचें आसा पळय सुरवेस लायकून मिक्स करून घेवया. आतां लम्स कांय जाय न्ही आनी भितर गूळ कांय जाय न्ही. आतां एक 2 निमिश धांकून दवरचे. ताकाची आमी दाटू कायली पुडको काडका म्हळ्यार पळय त्या खातीरची पळय 2 निमिशान कशें जाला पळयाची लायक सुके जाला पुड्डींगशी. हे आतां आमकां पळयल्यार पातळ आयल्यार आमकां चंद करून पिसस कट करूं जाता. अशें लायक करून मिक्स करून घेत तर आमी सुरवे भाजून दवरला पळय नट्स ते नट्स हाका घालचे. नट्स घालून ओपास लायक करून मिक्स करून घेवचे. आतां आमकां जाय जाल्यार ओपास 1 की 2 की चमचे तूप जाय जाल्यार घालयत इश्ट आमगेल खुशी. हांव हांगा ते 1 चमचे तूप ओपास एडिशनल घालता आसा. तुमकां चड जावका म्हण जाल्यार आनी एक 2 चमचे की 3 चमचे तुमकां कितले जावका तितले ओपास तूप घालून घेवचे. हे कायली पुडक्या चाबून आनी येना पळय कशी क्लीन जावन सोडून आयला पळयाची अशें लायक करून मिक्स करून घेवचे. आनी हाका जावका मेन आमकां खंयचेय स्वीट जावं ताका सुरवे जावका आमकां येळा पीठ घालून घेवची. आनी एक पोळेरारी तूप सारोवन घेवचें ग्रीस करून घेवचें म्हणटा पळय तूप सारोवन घेवचें. आनी हे आमी करून दवरलेले ह्यो फोवाच्यो दाट फोवाच्यो गोड्डाच्यो शिरा हे पोळेरारी चंद करून घालून घेवचे. शिरा म्हळ्यार कुठले तुमकां मना येवचे मुंबय रुलाम घालून आमी की मुंबय की कणव की खंयचेय घालून साखर घालून करचे तो शिरा तो न्हय अशी पळय हेल्दी रीत तो करूनच जाय म्हणून न्हय जाल्यार हो पळय कितले हेल्दी आसा पळयाची फोव भारी चांग फोवांत रिच इन कॅल्शियम म्हणटाची फोव तशी गोड घाल कुडले आमकां आयर्न रिच ते गोड चेडवांक दिल्यार भारी लायक. या ते पुरा पोळेरार हांव स्प्रेड करून घेतले. एक दोण्ण्याक मातशें एक चूर तूप लावन हे स्मूथ करून घेवचे. जाय जाल्यार हांगाय तुमकां इश्ट आसल्यार जाय जाल्यार एक अर्द चमचे तूप वयल्यान घालयत म्हाका पूर म्हण दिसता. हे अशें स्मूथ करून घेवचे आनी इमिडिएट हे पीसस कट करून घेवचे कुडले कट करून काडू जाता हे फोव न्हय रेडी जाला जावं आमकां खंयचे जावका त्या शेपारी कट करून काडून घेवचे.
कितले हेल्दी स्वीट आमी बरी 15 निमिष भितर आमकां घरकडे करूं जाता. बारी लायकच न्हू हें स्वीट चेडवांक. तशें आमगेले घरकडे येयले गेस्टांक पुरो आमी घरकडे करून दिलेलें एक स्वीट म्हणकुडलें ताजें एक रुची विंगड ताजें एक वॅल्यू विंगड आसा. ह्याक जाय जाल्यार आमी तुपां भाजील नट्स दवरून डेकोरेशन करून घेवयेत. परबेक कसले एक स्पेशल जना येयले कुडले आमी मेशी करून व्हरून दिल्ली कुडले आमकांय खुशी जाता. तांकांय बारी तांणी लायक करून खाताची. पळय कितले चंद, कितले हेल्दी, कितले टेस्टी जावन आशिल्ले. आमगेले दाट फोवाचे शीर हांगा रेडी जाला. हे तुमी पुरो जनाय करून पळयाची, तुमी खायाची, तुमगेले चेडवांकाय दियाची आनी हे कशी जाला म्हूण सांगून तुमगेले व्ह्यूज कमेंट सेक्शनाक घालूंक विसरू नकाची. असल सिंपल टेस्टी रेसिपीसाक म्हगेल्या शेड्रसा कुकिंग चॅनल तुमी पुरा जनांनी तुमगेले फ्रेंड्सा रिलेटिव्सांक सांगायची, पुरे जन शेअर करायचे आनी सबस्क्राईब करायची. सगळ्यांक धन्यवाद.